दाबोळे माटवेच्यो बाय अचानक निळ्यो पडल्यो. उपरांत उदकाक पेट्रोलाचो वासूय येवपाक लागलो. इतले म्हणटा म्हणटा भियेल्ल्या नागरिकांनी जेन्ना ह्या उदकांत पेट्रोल आसुये काय ह्या दुबावान उदकाक उजो लावन पळयलो आनी उदक पेटलें. 27 नोव्हेंबराक दाबोळे माटवेच्यो बायो पेट्रोलाच्या घटकांनी प्रदूषित जाला हे कळटा थंयच आसा. आता थंयचे झर आनी व्हाळ लेगीत पेट्रोलाच्या घटकांनी दूषित जाल्यात. म्हत्वाचे म्हणल्यार दूषित जाल्ले व्हाळ खंय दर्याक मेळटात अशी म्हायती थळावे लोक दितात. जाल्यार आता मुख्यमंत्र्यानूच हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावी पंच नीलम नाईक हिणे केल्या. कालच्यान येवपाक राती आमकां वास येवपाक लागलो. काल सांजचे मागीर सकाळी ते भुरगीं येवन पळयल्यार ते हे येवपाक लागले, पेट्रोल येवपाक लागले. सगळे पयले आख्खे व्हळा जाले पेट्रोल. हे दर्याक मिक्स जाता. आतां खबर ना, पावले आसतले, रातभर गेले जाल्यार पावतले न्हू. व्हाळ तो दर्याक कनेक्ट. हय, दर्याक कनेक्ट जाता. आता हे कोण येयला आता हे कोण आमकां खबर ना ते. डिजास्टर मॅनेजमेंट SDM फोन केल्लो. मागीर ताणें सांगलें आपूण फायर धाडटा आनी ताणें ताबडतोब धाडले. ताजे नंतर तलाटी आसा सायटीचेर आसा तो, ही इज ऑल्सो वॉचिंग देर. पूण वॉट ही वील डू ते कांय करपाक शकना न्ही, कित्याक ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो येत आसा. तुमी वचून बांय कडेन पळयात, चालूच आसा. आतां पळय टँकर आतां कितले, म्हाका दिसता मोर दॅन 40 टँकर्स जाले आसतले. मागीर वेर दे आर टेकींग वी डोंट नो. तोय प्रश्न आसा, ते व्हरून खंय हांगा खंय सोडटात काय खंय व्हरतात दॅट वी डोंट नो. आनी हे तुमी पळयलां आसतलें, हे कितले वेळ पर्यंत चलतले ते, कितले वेळ पर्यंत ते करतले. हो सादारण इशू ना, हो बरो मोठो इशू जावन आसा. आनी हेजेर सगळ्या आख्ख्या गोंयकारांनी लक्ष दिवचें. आनी हो CMान हो जो प्रॉब्लम आसा तो इमिडिएटली ताणें सॉल्व करचो अशें हांव रिक्वेस्ट करतां. उदकाच्या स्त्रोतांनी पेट्रोलाचे घटक खंयच्यान मिक्स जातात हे कळपाक सध्या तरी मार्ग ना. 7 दीस जाले तरीकय ताचो खंय सोद सुरू आसा. कारण एकदा कळ्ळें काय 2 दिसां भितर हो प्रस्न सुटावो जावंक शकता अशें पेट्रोलियम कंपनीचो अधिकारी सांगता. सध्या उदकांतले पेट्रोलाचे घटक काडपा खातीर वेगवेगळ्यो उपाय येवजण्यो सुरू केल्यात अशी ताची जाप. आयज सकाळी आमी हांगा सायटीर आयले तेन्नाच आमकां इमिजिएटली सांगलें कोणें की ते वालान ते ट्रेसीस मेळटा म्हणून. सो इमिजिएटली आमी आमची टीम मोबिलायज केली आनी आमचे कडेन जे एब्जॉर्बंट पॅड्स आसता ते पेट्रोलियम प्रॉडक्ट स्टॉक करपाचे ते आमी इमिजिएटली घालून ती थंय कंट्रोल केली आनी आमचे मनीस आतां कंटिन्यूअस थंयच आसा. सो कितें लेयर आसा फॉर्म जाता तो आमी इमिजिएटली काडीत आसा, तो फुडें वचपाक दिना. आनी फुडले आमी फूल आख्खो नाला मुखार करून चॅक केल्लो आसा, मुखार क्लियर आसा. सो ती एरिया आमी आतां कॉर्डन केल्ली आसा, ह्या कंट्रोलान केल्ली आसा, तितूंतलेच आमी लेयर काडप चालू आसा. आनी थंय आमची टीम हांगा बायचे कडेन जशी टीम आसा थंय आमची टीम डेडिकेटेड आसतली. जो पर्यंत हे सगळे क्लियर जायना तो पर्यंत आमची टीम दोन्ही सायटीचे डेडिकेटेड आसतली. तर तुमकां फॉल्ट मेळ्ळो खंय कितें पायपलायनीक केलें? सध्या फॉल्ट शोधप चालू आसा. वेगळ्यो टॅक्निक्स आमी डेप्लॉय केल्ल्यो आसा. पूण हातून थोडो वेळ लागपाचो शक्यता आसा. कारण एक म्हणटा ते आमी एक्सकवेट केल्ली आसा वयर लायन सगळी मेजॉरिटी ऑफ द लायन. त्या भायर आमी ते दिल्लीच्यान एक एजन्सी आयल्या तांणी आपली सर्वे चालू केल्ली आसा. पूण हातून थोडोसो वेळ लागपाचो चान्सीस आसा. लायन 22 तारखेच्यान बंदूच आसा. आनी अशें आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान सांगिल्ल्या प्रमाणे तो फॉल्ट आयडेंटिफाय करून ते रेक्टिफाय करून मागीर तांकां रिपोर्ट सबमीट करून तेच्या मागीर ते जे डिसिजन घेतले त्या प्रमाणे आमी फुडलें करतले. सर हय तरी एक नल्लान मेळ्ळा ते कालच्यान फ्रेश मेळ्ळा, तेजे बद्दल लायन बंद आसतना हें जावंक शकता? न्ही, आतां कितें आसा, हे झर आसा, हे जी बांयक झर आसा ती फुडें वचून मे बी नाल्लाक मेळिल्ली आसता. ओके, सो जमनीच्या सकयल कशें कितें उदक व्हांवता तें आमी सांगूंक शकना. सो लायन बंद आसा ही इतली गॅरंटीड आसा. सो मे बी कितें झिरपल्लें आसा, कितें आसा तें खंयच्यान येता तें आमी सद्या सांगूंक शकना. सो आमचें कॉन्सन्ट्रेशन आसा, समज कितें रिपोर्ट जाला जाल्यार तें कंट्रोल करपाचें आनी दुसरें एक्शन आमचें लायनीचेर रेक्टिफाय करपाचें. हे 2 एक्शनां सद्या आमच्या कंट्रोलान आसा ती आमी करीत आसा. तशें कितले दीस लागतले तुमकां रेक्टिफाय करून? आतां फॉल्ट मेळूंक ना. फॉल्ट मेळटकी म्हाका 2 दीस लागतले रेक्टिफाय करपाक. पूण फॉल्ट मेळपाक कितलो वेळ लागतलो हें आतां जे आमचे भायले कंपनी आमी आपयल्या ते जशें काम करता आनी ते जशें रिपोर्ट दिता ताजेर तें फॉल्ट डिपेंड जातलें. दाबोळी सावन शुभम तिळोजी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.